नागरिकांनी MLA विजय सरदेसाय हांका मेळपाक मोर्मुगांव केली गर्दी। मोर्मुगांवच्या लोकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आमचो आवाज विजय जनता दरबारात भाग घेतलो। या दरबारांत लिगसी वेस्ट, टॅक्सी काउंटराचो वांटो, रस्तो पिड्ड्यार आशिल्ल्याचो प्रश्न, MPAची दादागिरी, फुटबॉल ग्राउंडांतल्यान सीवरेज चेंबर अशे कित्येक मुद्दे उबे रावले। म्हाका दिसलें हांव चंद्रार पावला, इतले खड्डे रस्त्यार पडिल्ले आशिल्ले अशें सरदेसायन म्हटलें। ताणें अशें म्हणलें की दाबोलीम MLA मॉविन हांच्यांनी मोर्मुगांव तालुका अडॉप्ट करपाक जाय आशिल्लो, पूण तें अपयश ठरलें। ताणें BJP MLAचो उद्देश करतना अशें म्हणलें की रिपब्लीक ऑफ MPA रस्तो बंद करता आनी BJP MLA तेंच्या फुडल्यान समर्पीत जाल्या। ओवरऑल जर समरायज करतलो जाल्यार अशें दिसता की मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांचे बरे दीस येवंक अच्छे दिन म्हणटा ते फक्त जे सरकारान आसात, जे लोकप्रतिनिधी आसात, जे BJP बरोबर आसात तांचेच अच्छे दिन आयले। सर्वसामान्य मनशाक हांगा खूब ताचेर अन्याय जाता। MPA म्हणटा ती दादागिरी करता। MPA इतली दादागिरी करता की BJPचो स्पोक्समॅन आनी आमचो कलीग आनी वास्कोचो आमदार ताणें पसून हे बोवाळ मारला की ताची डबल इंजीन MPAचे दादागिरीचेर कांय ताका वखद ना। हाजेर क्लियर दिसता की सरकारान हात वयर काडिल्ले आहा। गोंयचो सरकार सरेंडर जाला मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचे फुडें, आनी ही मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी वास्कोचो पोर्ट आनी मोर्मुगांव तालुका तांणी तांचे बापायचे बेस्ट अशें ते ट्रीट करता, ताका जाय ते भशेन करता। तातूंत स्थानीक मनशाक कसलोच फायदो ना। थंय ज्यो बोटी येता बोटीचेर हप्ते मागतात, जे कोळसो येता कोळशा खातीर धंदे बंद जातात। म्हजे कडेन एक स्टॅटिस्टीक आहा की सगळे म्युनिसिपालिटींनी ट्रेड लायसन्सा म्हणून लोक एप्लाय करतात, वास्कोन ट्रेड लायसन्सा सरेंडर करतात। तुम्ही चेक करून पळयात, म्हजे कडेन आन्सर आहा, असेंब्लीन दिल्ले आन्सर। 13 म्युनिसिपालिटी, एकूच म्युनिसिपालिटी अशी अकलेक पावल्या, अधोगतीक पावल्या म्हणटा ती वास्को म्युनिसिपालिटी। हांगा धंदो जायना। धंदो कित्याक जायना? ऑल दिस इज लिंक टू वन कमोडिटी कॉल्ड कोल। कोळशा खातीर कोणूच हांगा येना। बरे लोक गिरेस्त लोक जे पयले आशिल्ले ते हांगा गोंय हे वास्को सोडून वतात। आनी हाजे खातीर एक कंप्लीट हाका एक रिमाइंड मारचें पडटलें, ताचेर एक बरो विचार जावचो पडटलो। आतां हांव आज आयला फकत लोकांचे कागाळी आयकुपाक आनी जाता तितले भशेन हे इश्यूज रेज करपाक। आतां हांव हे सगळ्या इश्यूज आयकले आनी आमी रेज करतले आनी ताजे मागीर परतोय हांगा हांव येतलो की रेज केले म्हणून जायना, ताची सोल्युशनां येवपाक जाय। सोल्युशनां आमी सजेस्टूय करतले, सरकारा कडेन आमी प्रोएक्टीव वागतात। वी आर नॉट सेयिंग दॅट सोल्युशन तुवें हाडचें म्हणून, आमी सोल्युशन कितें तेंय बी सरकाराक सजेस्ट करपाचें तकली आनी एक्सपिरियन्स म्हाका आहा तें हांव करतलो। तुम्ही हांगा आतां आवाज घेवन येयल्यात, पूण हांगा तुमचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा जातलो जावं रिप्रेझेंटेटिव्ह जातलो बितलो काम जर आमी लोकांचें केलें, आवाज जर काडलो जाल्यार रिप्रेझेंटेटिव्ह जातलो, नाजाल्यार लोक कित्याक निवडून दितले तुका? आमी बी आमचे वाठारांत आमी लोकां खातीर झगडटात, तांची कामां करतात म्हणून लोक आमकां मतां मारतात। हांगा जर तेंच जालें, तेंच जर हांचे भितरल्यानूच एक कोण मनीस आयलो जाल्यार मे बी आमकां 2027 खातीर ते मागीर पळोवया। पयलीं आज फकत आज पॉलिटिक्स उलोवचें न्ही। आज हांव म्हजे पार्टीचो बॅनरूय लावंक ना, फक्त म्हजें नांव लायिल्लें आहा। आमी आयल्यात लोकांचे इश्यूज आयकुपाक आनी सोल्युशन दिवपाक। विशय तुमी इतके ऐकले, तुमकां कितें दिसता खरेंच हांगा डेव्हलपमेंट जावं हेचे? डेव्हलपमेंट कसलो डेव्हलपमेंट? हांव सांगता तें पळय म्हणून ट्रेड लायसन्स सरेंडर करतात, कोळसो वाडला, MPAची दादागिरी वाडल्या, स्थानीक मनशाक कसलोच रिस्पेक्ट ना। वेस्ट गार्बेज जी एक्युमुलेट करतात ती मंकी बीच म्हणटा तातूंत वता, सकयल्ली स्प्रिंग आहा ती पोल्यूट जाल्ली आहा, रेमेडिएशन ऑफ लिगसी वेस्ट म्हणून तो इश्यू आहा। सो हे सगळे इश्यूज आसतना कितें उलयतात? खंय वास्को आनी मोर्मुगांव पावना। एक मंत्री जाला, मंत्री आपल्या हातून बरें गार्डन करता, कितें तें वॉकिंग ट्रॅक करता। ते वॉकिंग ट्रॅक ही शुड बी थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एज अ पालक मंत्री ऑफ द तालुका। सो तालुका फेस्ताक पावला मरे, तालुकाचे कितें जाता पळय, नाजाल्यार ट्रेड लायसन्स सरेंडर करता म्हणटा हांव कसो सांगूंक शकता तुमकां? सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांकां ती कोण ती हेल्पर आहा तांकां 1000 रुपया खंय हे दितात। 1000 रुपया, 1000 रुपयान कितें जाता? अर्थ आसा हाका? आय थिंक गव्हर्मेंट इज इनह्युमन।
when it comes to people's issues. So after listening the grievances, overall, what is your vision for the Vasco and My Mormugao? vision will be dependent upon how many issues I address, what solutions come, and those which don't come, then we will have an alternate vision for which we will come to the people. Today it's all only about listening to the grievances. ही जी आजची जी मिटींग आसली ती जनता खातीर आसली आणि तेकाच लागून हे मिटिंगेक नांवूय तसोच आहा की जनता दरबार. आणि हो जनता दरबार घडोवपाचो मेन उद्देश की आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे वास्को जावं दाबोली जावं बोगदा सडा यांचा आवाज जो आहा न्हू तो असेंब्लीन पावना आणि तो असेंब्लीन पावना इवन नॉट ओन्ली मुरगांव गोंयचो आवाज पावना पण तेका लागून हे जे आमचे जे आजी माजी आमदार आहात ते सगळे न्हिदलेले आहा आणि गोंयचो आवाज जो गोंयचे लोकांचो आवाज जो असेंब्लीन व्हरपी आहा तो आता सगळे गोंयभर खबर आहा की आमचो विजय बाबा. आणि विजय सर जे मुद्दे मांडटा तेका लॉजिक असता तो बेश्टे मुद्दे मांडपाचे म्हणून मानना तो वयल्यान तेंचे सोल्युशनूय तेंका दिता. आणि गोंयचो आवाज लोकांचो आता जे डिफिकल्टीज आहा ते आयकपाक तेंचे ग्रीव्हन्सेस आयकपाक स्पेशली विजय बाब आमच्या मुरगांवान येयल्लो आणि तेच्या लागून हो जनता दरबार आयज घडोवन हाडलेलो. आणि हे जनता दरबारात तशेंच आमचे तुमकां खबर आहा आमचे डेली आवाज करपी सोशल एक्टिव्हिस्ट जयेश आमचो शंकर पोळजी हे सुद्धा हांगासर मुद्दामूच येयल्लेले आहा आणि तेंकां खबर आहा गोंयांत ते डेली जे लोकांचे आवाज जे ग्रीव्हन्सेस आहा जे मुरगांवान कितें रॉंग जाता तेन्ना जो आवाज काडटा तो शंकर पोळजी आणि जयेश शेटगांवकर. सो हे सगळ्यांनी तेंच्यांनी जे मुरगांवान कितें वायट चल्लां जे कितें असेंब्लीन जे मुद्दे काडपाक जाय हे तेंच्यांनी मांडलेले आहा. लोकांनी महिला येयलेली आहा महिलांनी आपले थंयसर मुद्दे मांडलेले आहा की तेंकां सोलच्या वेलफेअर ग्रुपांक एक प्लॅटफॉर्म जाय तो प्लॅटफॉर्म ना. गार्बेजाचो इश्यू काडलेलो आहा कोलाचो तो इश्यू तुमकां आनी काडपाची गरज ना तरी पूण सांगपाची गरज ना तो मुद्दो सुद्धा आता कोलाचो इश्यू येयल्लो आहा. आता हे गव्हर्नमेंट अशें आहा भुरग्यांचे फ्युचराचेर तेंकां पडलेले ना हे ग्राउंडाचेर चेंबर बी घातलेले आहा ते सुद्धा मुद्दो येयल्लेले आहा. लोकांक जे जॉबाचे डिफिकल्टीज आहा हे सगळे मुद्दे मांडलेले आहा आणि ते आमच्या चीफ विजय सरान आमच्या हे आयकलेले आहा. आणि हे आमकां लोक हे सगळे उपस्थित कित्याक जाल्ले की तेंकां सगळ्यांक एक विश्वास आहा की आमचो मुद्दे हे असेंब्लीन पावयतले आणि त्या विश्वासान इतले लोक व्हडल्या संख्येन येयल्लेले आहा आणि तेंच्यांनी मुद्दे मांडलेले आहा. आणि मेन ह्या जनता दरबाराचो उद्देश आहा तो म्हाका जाल्यार दिसता की आवाज जो असेंब्लीन पावोंक जाय म्हणून जे लोक येयल्लेले आहा तेंचे ग्रीव्हन्सेस असेंब्लीन पावतले आणि विजय बाब बऱ्या पद्दतीन मानून ते सगळ्या लोकांक न्याय दितलो अशें म्हाका दिसता. सो लोकल बीजेपीचे वर्कर आणि लोकप्रतिनिधी हांकां कोणाकूच भीक घालना FPA. FPA म्हणटा ती एक थोड्या पुंजीपतीन चलयलेली एक बॉडी जी बॉडी आज वास्को सगळे हडप करून स्थानीक मनशाक भायर काडून तांकां जाय तें करूंक सोदता. सो हाजे वयल्यान अशें दिसता की हे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन कांयच वास्कोकारांक आनी मुरमुगांवचे लोकांक कसलोच फायदो आजो जायना. हे तांणी ऑलरेडी टेक ओवर केल्लें आहा. पोर्ट टावन हॅज बीन टेकन ओवर and it is going to be taken to the next level without giving any weightage to the concerns and to the interest of the locals who are the voters of this ruling party. पण चडशे फावटान पळयता सर मिटिंग्यो घेता इन्स्पेक्शन जाता हेचे कित्याक कांयच जावचें ना. मिटिंग्यो घेता इन्स्पेक्शन जाता. जेन्ना तो एक्ट आयलो तेन्नाच आमी सांगिल्लें की हो एक्ट सरकार इट वील बी अ गव्हर्मेंट विदीन अ गव्हर्मेंट. गोंयच्या गव्हर्मेंटाचे हांगा कितें चलता सांग मरे म्हाका. मुखेलमंत्र्याक आपोवन तुमी विचारा ताच्या हांगा ह्या एरियेन कितें चलता काय म्हणून. कितें रवींद्र भवन ते एक सोडलें जाल्यार ताजें चलता कितें ताजें आहा कितें. सर असेंब्लीन काटिल्ले रेस करतले 100% करतलो. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.